गोयच्या सिने रसिकां खातीर आनी एक नवी दात. ह्या वर्सा जातलो राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ल्या सिनेमांचो महोत्सव 25 मे ते 7 जून मेरेन. गोंय मनरिजवण संस्था आनी फिल्म महोत्सव संचालनालया वांगडा आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवात वट्ट 13 भारतीय भासांतले 23 सिनेमा दाखयतले धरून ह्या वर्सा पुरस्कार मेळिल्ले 2 सिनेमा. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ले मराठी दिग्दर्शक प्रसाद ओक आनी नागनाथ मंजुळे ह्या महोत्सवाचे 25 मायाक उक्तावण करतले. उत्कृश्ट प्रादेशीक सिनेमाचो पुरस्कार फावो जाल्लो प्रसाद ओकाचो कच्चा लिंबू हो सिनेमा आनी उत्कृश्ट ऑडिओग्राफीचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो सैराट फेम नागनाथ मंजुळेचो प्रवासाचो निबंध हो नॉन फीचर सिनेमा उक्तावणा वेळार दाखयतले. 14 दिसाचो महोत्सव जातलो पणजे मेकॅनिज पॅलेसान. All the national award winning films will be screened during this period. There are altogether 23 films which will be screened in almost 13 languages, and directors of both the film, feature and non-feature films, that is Kaccha Limbu director is Prasad Oak and non-feature film Pausacha Nibandh director Nagraj Manjule, the well-known person again. There are altogether 4 Malayalam films, 3 Hindi, 3 Marathi, 2 Assamese, 2 Bengali, and 1 each from Jazari, Odia, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Ladakhi, Tulu, and 2 non-feature films we are going to screen during this festival. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.